कितें ते मटेरियल आमच्यांनी तेंच्यांनी आमकां दिवचें, आमी तेंचे परचेस करपाकूय रेडी आसात। तेका लागून इतले वर्सां जाली कितें तेंचे परचेस करिनात, तेका लागून आमी परचेसूय करपाक रेडी आसात। तशेंच आयज आनी तेंकां पेमेंटूय इमिजिएट जेन्ना तेंचे हाडले जाल्यार तेंकां रोखडेंच तेंकां पेमेंटूय दितलो। ह्यो खुबश्यो गोश्टी आसा हेज्या पयलीं घडनासल्यो, तेका लागून जे आयज आर्टिजम आहा तेंच्यांनी फुडें सरचें आनी तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांकूय तशेंच आपले जी कला आहा पळय ती दुसऱ्याकूय दाखोवची आनी अशी ती कला जिवीत आसची म्हाका दिसता। तशेंच आयज खूब वर्सां जालीं आमी म्हापसा आमी अपरान मांड हो आमी विचार केल्लो आसा आनी तोय बी आमी हेच फास्ट ते करून दाखयतले, कित्याक सगळ्या आर्टिजमांक तेंच्यांनी आपलो कितें आहा तो जेंच्यांनी कितें कला आसा ती देंयासर हाडून तेंच्यांनी ते विकचे, तेंकां फ्री ऑफ कॉस्ट तेंकां ते स्टॉल मेळटले। ताका लागून अशेंच म्हाजी कामां आसतलीं जे आमचे आर्टिजम आहा तेंकां लागून सपोर्टिंगान आनी हांव सदांच तेंच्या फाटल्यान आसतलो आनी तेंच्यांनी अशीच कला फुडें दाखोवची म्हाका दिसता आनी खंयसरूच तेंच्यांनी फाटीं सरचें न्हू, गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट तेंकां सदांच आसतलो इतलेंच सांगता। आनी तसोच आमचो MD आसा तो खूब बरें काम करता आनी अशेंच तेणें कामूय करून दाखोवचें हेजे फुडें बी आनी आमचें आर्टिजम हेज्यान डबल जावचें अशें म्हाका दिसता गोंयांत, कित्याक ही पळय आतां गव्हर्मेंट जॉब आमी सगल्यांकूच दिवंक शकना, तेका लागून जे पळय आयज आपली कला आसता ती कला आसुनूय आपूण स्वता आपूण पयशे जोडूंक शकता, तेका लागून ही अशीच कला वाडत वयची म्हाका दिसता गोंयांत। तुमकां तेंय सांगता कित्याक लास्ट इयर हांवें हें केल्लें कितें हेज्या फुडें आमच्या चिकट मातयेचे गणपती लोकांनी यूज करचे ना, कित्याक जे चिकट मातयेचे गणपती यूज करीत जाल्यार आमच्या एनवायरमेंटाक हे धोका जावचो ना, तेका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां सांगूंक सोदतां हेज्या फुडें आतां जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जे गणपती येतले महाराष्ट्रासून ते आमच्या गोंयांत येतात जाल्यार लोकांनी ते घेवचे न्हू, येयले जाल्यार हांव सांगता कित्याक स्ट्रिक्टनेस आसतले आनी हेज्या फुडें आमी रेड मारतले खंय खंय हे वयता पळय ते कोण विकता पळय तेंकां, तेका लागून म्हाजो इतलोच विचार आहा लोकांनी समज तो विचार करीत जाल्यार आमी ह्या प्रॉब्लमांतले इजी भायर सरोंक शकता। तेका लागून लोकांनी सगळ्यांनी म्हाजो इतलोच तुमच्या कडेन हात जोडून तुमच्या कडेन हें करता कित्याक तुमी सगळ्यांनी चिकट मातयेचोच गणपती हाडचो, व्हडलोय ना जाल्यार उपकारता पूण धाकटोच हाडचो पण मातयेचो गणपती हाडचो इतलेंच सांगता। म्हाजी 2 उतरां सोंपली। पण तो लोकांक कळना न्ही, लोकांक विकूंक दवरला तो मातयेचोच म्हणून जाणा, तो ताका शाडूचो कसो कापतो लोकांक, तो शाडूचो म्हणून फुडयता। जेन्ना तूं गणपती चिकट मातयेचो हाडटलो धाकटो आसलो तेका वेट आसता आनी जेन्ना तूं तो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचो हाडटलो धाकटो आसता तेन्ना तेका वेटूच आसना, तेका लागून लोकांकूय विचार आहा न्हू। विकपाक जे आसतले बाजारांत ते फक्त चिकट मातयेचेच आसतले ह्याची खबरदारी तुमी घेवपाची, बाकीचे कोण खंयचेच विकपाक आसचे ना। ती आमी जी पळय खबर आहा पळय तूं सांगता पळय ती चिकट मातयेचे विकचे म्हणून ह्या आमी तेका लागून आमचो गव्हर्मेंट इतलो सपोर्ट कित्याक करता, आयज आमकां इतलो सपोर्ट दिता कित्याक लोकांनी ते वाडोवचे। आयज हांवें हांगासर ना म्हटल्यार कमीत कमी म्हाका दिसता 60 मशीन्स दिल्या म्हणजे माती हें करपाची क्ले हें करपाची, ती कित्याक दिली कित्याक लोकांक जेन्ना तो पळय माती ते चिकट मातयेची हें करपाक ताका लेबर लागतात, लेबर ना म्हटल्यार आयज 1000 रुपया 1500 रुपया लेबर आसा, तेका लागून लोकांक ते इजी जावचे म्हणून आमी ते मशिनां दिली। सेल्फ बेनिफिट खूब जालो भितर मशिनांनी, ते लोकांक तुमी विचारचे कोणाक कोणाक बेनिफीट जालो तो मागीर आनी तुमी मागीर म्हाका सांगचे कितें आमी काम केलां बरें केलां काय वायट केलां तें, तेका लागून हेज्याय फुडें म्हाजो रिक्वेस्ट इतलोच आहा ते लोकांनी समज हाडिना जाल्यार ते वयचेच ना न्हू, ते पळय हेजे हाडटा प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे हाडटा पळय ते वयचेच ना, विकूंकच वयचे ना, लोकांनी फकत चिंतचें कितें आमकां चिकट माती जाल्यार आमचे जे आर्टिजम आहा पळय ते आनीक फुडें वचोंक शकता। आयज ते 100 करता जाल्यार थोड्या दिसांनी ते 200 करतले, तेका लागून हो सपोर्टिंग लोकांनी दिवचो। ऑलरेडी लास्ट टायमूय कारवाई केली, ह्या टायमार हांवें सांगलां की स्ट्रिक्टली आमी बॉर्डरीर आमी दवरतले आमचे मनीस आनी तेंकां रेट मारतले। चेक दिला काय लेटर्स दिला तेंका? ना सांगता तातूंत तुमचो पयलो प्रश्न तातूंत जॉयंट काम आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा, एवरी टायम तांची टीम वता, फक्त हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ते करना, बट
एक्शन घेवपाचो जो एक्च्युअल लॉच्या कायद्यातल्या दृश्टीन Pollution control रेड करून ते सो आमच्यान तांचे जॉईंट नॉर्मली काम चालू आसता बट नॉर्मली तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लॉ एनफोर्समेंट ऑथॉरिटी जर म्हणशात कोणी ते रेड मारून कोणी फायन करपाक जाय किंवा ते सील करपाचें काम पोल्युशन कंट्रोल टेस्टिंग जे आसा ते करतात टेस्टिंग लॅबोरेटरीन व्हरून ती माती व्हरून किंवा आसा ते तांच्यांनी करप आसता बट आमी तांचे जॉईंट आमी फक्त तांचेर घालना पण जॉईंट रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून सगळ्यांनी ते करचें पडटा आनी ह्या वर्सा येणाऱ्या म्हाका चड बरे तरेन करपाक मेळटलें फाटीं आतां चवथ जाली फुडले येणाऱ्या काम करता आमी जॉईंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करून ते करचें पडटा सरान सांगता 4 मेजर आज जर पळय 4 मेजर जे आमी डिसिजन्स घेवप केन्नाच तांकां सबसिडी टायमार लोकांक मेळनाशिल्ली फुडली चवथ येता म्हटल्यार तांकां थोड्यांचे पयशे उरताले किंवा वेगळे वेगळे कारणां खातीर हे वेळार आमी प्रॉमिस केल्लो हांवें चार्ज घेतला तेन्ना सरान सुद्दां सांगिल्लें की आमी इमिजिएटली रिलीज करता आज ऑलमोस्ट 12 तालुक्यांनी 1 कोटी सुमार तांचे आज रिलीज जाले आनी तुमी म्हटलें चेक काय म्हणून सगळ्यांक ECS ट्रान्सफर जाता आनी थोड्यांकूच चेक दिला एज अ वॉट वी कॅन से तांकां आपोवन मुद्दम तांकां एक आपुलकी दिवपाक लागून तांकां कांय जाणांक चेक दिले बट पुराय अकाउंट टू अकाउंट ट्रान्सफर तांचे अकाउंट फाल्यां पयशे क्रेडीट जातले आज बँकेन धाडला हांवें ऑलरेडी हे चेक्स तांकां एका फाल्यां क्रेडीट जातले सो फाल्यां म्हटल्यार प्रत्येक मनशाचे ऑलमोस्ट 1 CR सगळ्यांत चड जे 26 लाख सुमार बिचोले तालुक्यांनी 17 लाख पेडण्या सो अशें आमी कॉपी दिता मागीर 90 लाख सद्याक ग्रांट जाल्या 10 लाख उरले ते कोणाचे पेपर वर्क उरला तांचे उरला ऑलमोस्ट 100% आता जर 90 lakhs 48 आर्टिसन्स किती टोटल जे बेनिफिशरी आसात पळय जर टोटल करचे पडटले ऑलमोस्ट ना जे बेनिफिशरी आसात ते 320 आणि जर तुम्ही आयडल्सांचे काउंट करीत टोटल करून तुमकां मागीर येता तांची फूल डिटेल आसा आजच कॉपी दिया आमकां आजच कॉपी दिता तुमकां सो हे पयलें डिसिजन आशिल्लें दुसरें आशिल्लें एक फाटल्याच ऑनरेबल CM आनी सराची मिटींग जाल्ली आनी आर्टिजनाची फाटीं मिटींग जाल्ली तांची 2 मागण्यो प्रामुख्यान आशिल्ल्यो आतां म्हणटा ते कशें मार्केट जेन्ना एक गोंयचो आर्टिस्ट जेन्ना तो प्रोड्यूस करता कित्याक ताका मार्केट नाशिल्लें आनी पयलीं आतां कितें चलतालें कन्सायनमेंट बेसीस म्हळ्यार कशें आर्टिजन आनी एम्पोरियमान दवरताले आनी ते दवरून जेन्ना विकले गेले वताले तेन्ना तांकां ते पयशे मेळटे हेजी आशा दवरून ते रावताले आतां आमी आवटरायट परचेज गोंयचो आर्टिजन जर तो कितें करता ताणी फक्त आपले बरे आयटम्स हाडून आमकां वी वील पे हिम इमिजिएटली नॉट कन्सायनमेंट बेसीस आज जर ताणें आपलें 50,000 सामान हाडून आमकां दिलें जे आमी आमच्या एम्पोरियमान दवरतले आनी ते विकले वतले बट तांकां पयशे टायमार मेळटले त्या वेळारूच नॉट कन्सायनमेंट बेसीस दॅट इज तिसरी तांची मागणी सरा कडेन आशिल्ली की पणजे बस स्टँडाचेर जे आमचे एम्पोरियम बऱ्यांतले बरे एम्पोरियम आसा ते एक्च्युअली आर्टिजनाक दिवचे अशें म्हणून ते आज काल हांव वचून इन्स्पेक्शन करता फूल खाली करून वी आर इनोवेटींग मे बी 8 दिसां भितर ते फूल फ्लॅज ह्या गोंयच्या आर्टिजनाक फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर नॉट सपोज टू पे एनीथींग आपले मटेरियल हाडून थंय जशें जाय तांकां हाडून दवरूं येतलें पणजे जर तुमी आतां वचून पळयशात पणजे एम्पोरियम फूल रिनोवेट करून फाल्यां ते सर वील हँड इट ओवर अगेन परत रिफर्निश करून ते कळत सुद्दां नाशिल्लें तें आसा म्हणून सो ते एक केलां आनी अपरान माळ 18 वर्सां जाल्यार तो बंद जाल्लो 18 वर्सां जाल्यार तो सर आनी CM सर बसून आमी सगळे बसून चर्चा केली आर्टिजना बरोबर तांची डिमांड आशिल्लो की आमचो अपरान मांड आसचो जंय आमी आमचे किंवा तो जाता मार्चच्या म्हयन्यान सरान पेडणे किंवा म्हापसा अशें आमी चर्चा करताले आर्टिजना कडेन खंय करचो पेडणे करचो म्हापसा करचो सो ताजेर एक फायनल कन्सेन्सीस आमी एक जागा आयडेंटिफाय करून तो एक आमी करता सो एक अशे काही वेगळे डिसिजन्स आज घेतल्यात आनी ते फुडें अशेंच उरतले अशें सराचें आशिल्लें आनी फुडें म्हाका जातलें आमचे क्राफ्ट विलेज येता हांगा सुंदर असो प्रोजेक्ट तोय म्हाका दिसता मे जून म्हटल्यार आमचो जावपाक जाय टुरिस्ट पावतले पळय ह्या अपरान मांड आनी असले हाचेर ताचे खातीर कितें खबरदारी घेता तांचे एक सजेशन आशिल्लें की जेन्ना आमी औरंबोल बीन करता किंवा टुरिस्ट बेल्टान त्याच्या गांवांत वचून आमी अपरान मांड करताले ते वेळार चड जातालो सो फुटफॉल जे चड आसा किंवा टुरिस्टांचो मुवमेंट किंवा आसा थंय आमी विचार करूनच घालचो पडटलो सर बिकॉज बायर्स आर गोइंग टू बी मोस्टली टुरिस्ट गोंयांतल्यान वतना गोंयची याद म्हणून कितें व्हरपाचें तुमचो प्रश्नाचें उत्तर अशें की फाटींच न्ही याद म्हणून वता आसतना एक तरी हें आसा आमचे खूब आयटम जर पळयल्यार इतले बरे आयटम आसा हांव स्वता काल हांव थंय गेल्लो तुमी जर पणजे मार्केटान वचत त्या आयटमाचो रेट डबल आसा जी हांगा 200 रुपयान मेळपाची वस्त 600 रुपया तोच आयटम मार्केटान आसा सो ते लोकांक जर हांवें कितें सांगलें हांकां आतां मार्केटींग कशें करप म्हजो जर आर्ट आसा जाल्यार हांवें सांगपाक जाय म्हाजें सामान पणजे एम्पोरियमान आसा स्वताचे प्रॉडक्टाची स्वता पब्लिसिटी करप चड बरें
हांव जर एक प्रोडक्ट करता तो थंय अवेलेबल आसा, लोक थंय वतले आनी तो घेतले. सो हे एक प्रकारचे मार्केटिंग जावं येता आनी आमच्या वतीन ते जातले. सो वेगळे वेगळे प्रोडक्ट जे आसात, बांबू क्राफ्ट म्हणात किंवा क्लेचे आसात, ते खूब आसात. सो वेगळे वेगळे टुरिस्ट घेवूंक शकता. किंवा मारिया मिरांडाचे आमचे ते ड्रॉइंग्स पेंटिंग जातात, ब्युटिफुली ते अवेलेबल ॲट चिपेस्ट प्रायस. जर तुमी वचून मुद्दाम पळयशात कोणी कंपेर करशात मार्केट पणजे एम्पोरियमाक सवाय सवाय मेळटले. आनी हू इज गोइंग टू बेनिफीट आमचे गोवन आर्टिस्ट. हांवें एक सामकें तांकां सांगलां की जे आमी आउटरायट परचेज करतले फक्त गोंयच्या आर्टिजनां कडल्यान. ते बी रजिस्टर्ड आहे तुमच्याकडे ते ऑलरेडी असले- आसा, लिस्ट म्हजे कडेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड आसा. ते कितले वर्सां जालीं आसात, 1990तल्यान सुद्दां ते चालूच आसा हांगसर खुबशे अशे. सो तेंचे ते आमी ऑलरेडी, पूण नवीन येता ताका आमी व्हेरीफाय करता, तो घरा वचून करता काय ना ताजें दाखोवचें पडटलें आमकां करून. पयलीं एक प्रक्रिया आसताली की एक वर भरतांनी कसो प्रोडक्ट करता स्वता दाखोवचें पडटलें, जाल्यार तो आर्टिस्ट, नाल्यार तो आर्टिस्ट जावं येना. आय कॅन बाय एनीथींग फ्रॉम महाराष्ट्रा कर्नाटकांतल्यान हाडून विकूं शकता. ते आमी परचेज करचे ना. जो गोंयकार आर्टिस्ट मूळ गोंयकार करता ताका दिस इज वॉट इज. थँक्यू. Okay.